गायन घेऊया I-12 पेज नंबर 122 I-12. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता साल्वसांव कारवालो हांच्या फामिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया आयच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया आमचे फिरगोजेन आयज रात जागरण जाता नायट विजील जे यादनीक आमकां आदार करूंक येतले तांचेर आशिर्वाद मागुया आमची तरणाटीं ही आख्खी मांडावळ सांबाळटलीं तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी जितलीं जाणां आयज रातीक जागरण करून देवा लागीं येवंक व देवाच्या सांगाताक आपल्या जिविताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करतलीं तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया आनी हें रात जागरण आमकां सगल्यांक आनी आमच्या फिरगोजेक तशेंच हेरांकूय फायद्याचें जावंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिच्या भाव भयणीनो फापसल्ल्या काळजांक देव लागीं आसा चिड्डल्ल्या काळजांक देव लागीं आसा आनी जीं काळजां फुटोन पडलेलीं आसात तीं नव्यान घडून हाडूंक तीं नव्यान बरीं करूंक देव आपली कृपा दीत आसा हे कृपेक जायते पावटी आमी आमचो जबाब दिवंक फाटीं उरल्या आमी घडये निबोर मनाची निबोर काळजाची जाल्या हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगळ बापा आमचें सैम जोखमी आनी असोक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी घोटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातान घालताय दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिवण जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना
जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप। नश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो। बऱ्या मनशाक दोडेक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता। आमच्या चालीचेर सदां रागार जाता आनी समूर्त मोडटाव म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता। आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता। तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा। आमचीं चिंतनां तो कोसाक लायता, ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना। ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय। दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना। खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता। चिखलान आपूण मेडो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका। बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता। तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया। ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें। जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो। ओकमानांनी आनी व्हडव्हड्यांनी ताची परिक्षा करुया। अशें तो कितलो दुलोभ तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो। लोजेच्या मोडणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां। असलीं ताचीं कल्पना पूण सगळीं वांकडी। तांचें नश्टेपण तांकां कुड्डी केल्यांत। देवाचे गूट तीं ओळखनात। भक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना। नितोल निर्मोल काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां बावार्थ ना। देवाचें उतोरें। आमचो जबाब। जांचें कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशें सर्विसपूर आसाच। परतून म्हणुया, जांचें कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशें सर्विसपूर आसाच। सर्विसपूर खोट्या मनशांक पाट वळटा, प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता। बरीं मनशां उलो मारतात, सर्विसपूर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता। जबाब। जांचें कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशीं सर्विसपूर आसाच। जांचीं कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशीं सर्विसपूर आसाच। जांचें मन वळवळटा तांचेर सर्विसपूर हात ओडटा। बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारीं ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सर्विसपूर ताका निवारता। जबाब। जांचें कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशीं सर्विसपूर आसाच। सगलीं तांचीं हाडां तो राखता, एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना। आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्विसपूर तारण दिता। ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास्त लावचो ना। जबाब। जांचें कालीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोंशीं सर्विसपूर आसाच। फुडकार। हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता। सर्विसपूर तुमचे सवे आसूं। जिवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू गालिलियांत भोंवूंक लागलो। जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले। जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली। ताची भाव भयण परबेक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय
पूण कोणाक कळनासतना. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय? आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो. पूण अभिशिक्त दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात होय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणत. पूण हांव म्हजेच वस्तुंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सरशीं सर्वेस्पर आसाच. आयचें जबाब स्तोत्र आनी आयच्या स्तोत्राक जबाब आमी हो दिला 33व्या स्तोत्रांतलो. भाव भयणीनो, प्रश्न हो आयचो, तुजें काळीज कसले दशेर आसा? दुखवलोलें, कश्टवलोलें, खोंतवलोलें, काय खुशाल वो कांयच संवसाराचें पडलेलें ना? कसले दशेर आयज तुजें काळीज आसा? आयज जण एकल्यान आमी विचारपाक गरज, आयज म्हजें काळीज कसले दशेर आसा? दुबाविरीत आमकां जायत्यो खोती, दुखी, कश्ट, त्रास सगळें आसतले. आमच्या काळजान दुबाव पासून आसतले, आमच्या काळजान मोग आसतलो, आमच्या काळजान दुसऱ्यांचे चुरचुरे आसतले. हें सगळें जेन्ना आमच्या काळजान आसा तेन्ना असल्या काळजा सवें सर्वेस्पर देव आसाच हें म्हज्यान म्हणूंक जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा असल्या काळजा सवें सर्वेस्पर देव आसाच. पूण जेन्ना आमी आमच्याच काळजाचेर नदर मारता, म्हज्या काळजा सवें सर्वेस्पर आसा म्हणूंक जाता? खरेपणी म्हणूंक जावपाक जाय, पूण म्हणूंक जायना जावपाक कारणां आसात. आनी खेरीत भाशेन हीं कारणां आमकांच लागून, देवाक लागून न्हू, कित्याक देव आमचे सवें सदांच आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणे. पूण हो देव आमचे बरोबर आसा, आमचे पासत आसा, तो घेवंक, ताका घेवंक आनी ताचे बरोबर रावंक जायते पावटी आमकां ती कॅपसिटी म्हणटा ती ना. कित्याक आमचें पातक व्हड, आमचे दुबाव व्हड, आनी थोडे पावटी आमची दूख खोंत आसा ती आमच्या देवाहून व्हड जाल्ली आसा. देव धाकटो पडटा, कित्याक आमकां जाय तसलो देव आमच्या मनान गुंतयल्लो आसा. देव खरो देव आसा तो न्हू. जेजू जेन्ना आयलो संवसारांत तेन्ना तो बरें करूंक लागलो, बरें सांगूंक लागलो. जायत्या जाणांक बरें दिसलें, जायत्या जाणांक ही बरेपणां जाय दिसलीं, जायत्या जाणांक वचून वचून जेजूचें आयकूंक दिसतालें. जाल्यार थोडे जाणांक आडकोड जावपाक लागली. आनी आडकोड कोणाक जावपाक लागली? आयच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकता, आयज जाणवायच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. सगलो लोक जांकां ताच्या उतरांची आडकोड जाता, जांच्या कुसेंसाक एक चिमटो पडटा, तसले मनीस उलयतात. आनी ते कितें उलयतात? जो कोण सांगता वा जो कोण उक्तें करून दाखयता, जो कोण तोंडार मारता, ताची स्क्रुटनी चलता. तो कसलो मनीस, ताका पळोवया, ताची आमी परिक्षा करुया, ताका त्रास दिवया. हें सगळें तो सांगता, ताच्यान केन्ना पासून सांगूंक जाता तें पळोवया. कित्याक तो आमकां सांगता, आमकां करेक्ट कोत्ता, आमच्या तोंडार मारता. आनी देखूनच असल्या मनशांक त्रास दिवप, असल्या मनशांक तांची टिका करप, हें आतांची खबर न्हू, पयलीं तावन जाता, हाचे मुखारूय जातली. जेजूकूय तांणी तशेंच केलें. जेजू जेन्ना शिकोवंक लागलो, जेजू जेन्ना तोंडार मारतालो, थोड्यो चुकी आसा त्यो तांकां दाखयतालो, जाल्यार ते जेजूची खबर काडूंक भोंवताले. आमी ताका वळखतात न्हय. तो
उमक्या गांवचो उमक्या घराब्यांतलो उमको ताचो वावर न्हय, आमी नकळो ताका आमी वळखता. आनी तो अभिशिक्त खबर रोकडीच जाल्ली की ह्या मनशाक मारूंक भोंवतात. आनी कोण मारूंक भोंवतात? जुदेव ताका मारूंक सोदताले. आनी पवित्र पुस्तकान शुभ वर्तमानान जेन्ना आमी म्हणटा जुदेव ताका मारूंक सोदताले, तेन्ना शुभ वर्तमानकार चड करून जे जुदेवांचे वडील आसात तांकां बोटान दाखयता. हे जुदेवांचे वडील आसात ते ताका मारूंक सोदताले. पूण त्याच बराबर लोक जो आसा जे वडील न्हय ते कितें करतात तेंय आमकां दिश्टी पडटा, ते खबरो करतात. म्हणटच वडील आसात ते खरेंच धरून मारूंक सोदतात, नाच करूंक सोदतात ताका. जाल्यार लोक जो आसा जाणी ताचें उतर आयकलां, जाणी ताच्यो मिलाग्री भोगल्यात, जांकां ताचे कडलें बरेंपण मेळ्ळां, वो जांच्यो चुकी जेजून काडल्यात, वो जांचें कुसेसाक चिमटो पडला, तेय उलयतात. आमी ताका वळखतात न्हू, आमकां खबर ना तो खंयचो तो. म्हणटच तो अभिशिक्त जावपाक जायना. आमी सगळें जाणा हें तें समजलें. पूण जेजू खेरीत भाशेन तांकां दाखयता तुमी समजतात तुमी जाणा म्हूण, पूण तुमी खरेपणी कांयच नकळो. आनी जें कितें तुमी जाणा म्हूण जाणवाय म्हूण समजता तें पोलकेपण सगलें. कित्याक आमी नकळो आसतना चड उलोवंक जाणा. तर जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतूय खेरीत भाशेन आपलीच वळख करून दिता. म्हाका पाठयला तो सत्यवन, म्हाका पाठयला ताका तुमी वळखनात, ताची ओळख तुमी आजून घेवंक ना, देव ओळख तुमी आजून घेवंक ना, देव जाणवाय आजून तुमी घेवंक ना. मनशाच्योच घेवन आसात. आनी ज्या मेरेन तुमी मनशाचीच जाणवाय मनशाचीच ओळख घेवन आसात त्या मेरेन सुसेग आसचोच ना, शांती आसचीच ना. पूण ज्या वेळार देवाची ओळख मेळटली, ज्या वेळार खरी देवाची जाणवाय मेळटली तेन्ना शांत समाधान येतलें. तर हे भेटेन भाव भयणीनो आमकां हीच कृपा मागुया. मनशाची जाणवायेन आनी मनशाच्या संदर्भान न्हय, पूण देवीक संदर्भान देवीक जाणवाय घेवन आमी शांत समाधानाची वाट चलूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. एणी आमची पेटून काढा, आमची काळजां तांदूळ स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. ओवा उडो आदार ठाव, ताकाचो रोज समोर विधा. आमचे सुख सोडमेळ डोयला, वागून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. एक तुमच्या तकले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या राखी सोयी सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मागून घेवं. आयच्या दिसा आपणाचे जल्माचो दीस मनयतात त्याय सगळ्यां पासत आयज आमी मागुया. इरेनी पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं जोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आस. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या.
तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनोची मोडपणा ओरवी तुवें नाका सोडुली सौम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन चुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन चुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमीन. तुमी म्हाका वळखतात पळय जेजूचो प्रश्न हो. आमी जेजूची ओळख घेवंक कडे जायतो प्रयत्न केला, पण आमच्या जिवितांतल्यान आमी अणभवलेलो आमी अणभवलेली ओळख आमी सदांच मनान हाडूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशा नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका विंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खी तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. दुर्बळागे जेजू भितर
तुझी उमीद रेस्ताय येऊन ये जेसू गोरीब कासार मोजा तुझे सुगून तुझी उमीद रेस्ताय येऊन ये जेसू गोरीब कासार मोजा जेजू सवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां बोगसलीं. हें देवाचे भरपूर कृपे वरवीं घडलें. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, जेजूच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या बलिदानान मरणांतलीं उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकीं दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. आयज सांजे 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस. भोव पवित्र संस्काराची बसवण आयज जावची ना मिसा उपरांत. आयज सांजेर रातीक 10 वाजता आमी आमचें रात जागरण सुरू करता. सगल्यांक तुमकां उलो येवन आयज ह्या रात जागरणान वांटो घेवंक, ह्या मागण्यांत आनी ही जे आमी रिफ्लेक्शन्स करतले हांव तशेंच जागरण करतले हांव देवा बरोबर जेजू बरोबर तातूंत वांटो घेवंक. चोत्रायदोरची आयचें रात जागरण जें आसा, नायट विजील आसा, तें लायव्ह स्ट्रीम जावचें ना. मातशें चोत्रायदोरची लायव्ह स्ट्रीम आयज आमचें नायट विजील जावचें ना, पूण ताचें मागीर रिकॉर्डिंग घडये आमकां त्या उपरांत दुसऱ्या दिसाक मेळटलें. पूण सगल्यांनी जाता ते भाशेन लायव्ह हांगासर येवन ह्या रात जागरणान वांटो घेवचो म्हूण आमचो उलो तुमकां. तशेंच आनीक एक पावटी उगडास करता. सगल्या भुरग्यांक आयतारा दीस सकाळीं 9 वाजताच्या मीस आनी मिसा उपरांत अद्या दिसाचो रेतीर जातलो. सगल्या भुरग्यांनी 9 वाजताच्या मिसाक येवचें. सगल्या आवय बापायन तांकां धाडचें. तशेंच कॉन्फ्रारीचे वांगडी जे आसात, इमाकुलाद कोसेसांव कॉन्फ्रारीचे वांगड्यांक जनरल बॉडी मिटींग जातली दुसऱ्या मिसा उपरांत. सगल्यांनी वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I4 पेज नंबर 170. I4. Doya Deva
मोगाच्या बोगस पापा मोगाच्या बापूय म्हणून आणवा नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका येशू आमकां खूब मागता म्हणपा तेका सोड मोच्या